बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र ज्ञासांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसायलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. राष्ट्रांमध्ये बसयल्लें हांव म्हजें तें हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रकाय दाखयतलो. तेन्ना हांव सर्वेस्वर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सर्वेस्व. हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काशा देशांत हांव हाडटलो. नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात. आनी हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळ्यापणांतले आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतले नितळ करतलो. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो. तुमचे कुडींतले पात्राचें काळीज हांव काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज हांव दितलो. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणें चलशें करतलो आनी म्हजी आज्ञा तुमी पाळशें करतलो. तेन्ना हांव तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव. पर तुमी बस्ट करता त्या सगळ्यांतलें हांव तुमकां निवरतलो. गंव भरपूर जावन हांव तुमकां आज्ञा दितलो. तुमचेर आनी मुखार दुकोळ धाडचो ना. हांव रुखाची फळां तशेंच शेताची पीक सडयतलो आनी राष्ट्रा मदें तुमी अदीक आनी केदिंगस दुकोळाचे आत्मान बक्षिनात. देवाचें उतर हें. Purasa Maiminto Nesla Service Purasa Vaibavan Burla Service Purasa Maiminto Nesla Service Purasa Vaibavan Burla Service Purasa Maiminto Nesla Podveci ang wastra, service por nesla, service por rasa, Maiminto Nesla, service por rasa, Vaibavan Burla. Tirkelya prithvi, halasta urta, simhasan bhovorte,
सदांच तें बळटा Servis por asa, Maimentones la, Servis por asa, Vaibavan verla. सर्वेस पूर आमचो ससना तावन आसा उन्नती आसलोलो महिमेन परसळटा Servis por asa, Maimentones la, Servis por asa, Vaibavan verla. Servis por asa, Maimentones la, Servis por asa, Vaibavan verla. सां पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतलें वसाप. ह्या पसत तुमचे जणवायेचे कामार बांदून जागी रावा. जेजू क्रिस्त प्रत्यक्ष जावचे वेळी तुमकां लाबूंक आसा त्या कृपे देण्याचेर तुमचो भरवसो परिपूर्ण दवरा. विधेय भुरगीं तुमी आदीं तुमच्या नेणारपणाच्या दिसांनी केल्ले बरी तुमच्या वायट ओडण्या प्रकार तुमी चलनाकात. भागार तुमकां आपोवणें दिल्लो देव जशें भाग्यवंत तशें तुमी सर तुमचे सालींत भाग्यवंत जाया. पवित्र पुस्तक बरोवन आसा, हांव भाग्यवंत, देखून तुमी भाग्यवंत जायचें. ताच्या करण्या प्रमाणे हर एकल्याची नीत करतल्या देवाक तुमच्या मागण्यांनी बाप म्हणून तुमी उलो करतात. तशें जाल्यार ह्या परकी गांवांत तुमची सगळी जिणी भक्ती भिरांतीन मांडून हाडा. तुमच्या पुर्वजतावन देवून आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतलीं तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयलें रुपयान वा भांगारान वा नासतल्या मालान न्ही, बगार आईबावीन आनी खतावीन शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान. संवसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विंचलो आनी ह्या शेवटेंच्या काळार तुमचे बसत ताका उगडाप केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आनी महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मरिफात तुमी सतमनूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरा. देवाचें उतार हें. सर्विस पोर तुमचे सोबे आसो. जुओ प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. जेजू म्हणालो, हांवें तांकां तुजो संदेश दिला
आनी जसो हांव संवसार असो न्ही तशें तेय संवसाराचे न्ही, देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना, पूण तांकां वायट हातावन राख म्हूण हांव मागता. जसो हांव संवसार असो न्ही तशें तेय संवसाराचे न्ही. सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. तुजें उतरच सत. जशें तुवें म्हाका संवसारांत धाडलोय तशें हांवें तांकां संवसारांत धाडल्यात. आनी ते सता वरवीं तुजे सेवेक भेटयलेले जावच्याक तांचे पासत हांव म्हाकाच भेटोवन दितां. हांचे पासत मात्र हांव मागना, बगार हांचे उतर आयकून म्हाका सतमंतल्या पासोती हांव मागतां. बापा, ते सुमेस्त एक जावं. तूं म्हजे थंय, हांव तुजे थंय एक जावन आसचे बरी तेय आमचे थंय एक जावन आसो. अशें तुवें म्हाका धाडलोलो म्हूण संवसारान सतमांचे पासत ते सुमेस्त एक जावन आसो. आमी एक तशें तेय एक जावच्याक तुवें म्हाका दिल्लीच महिमा हांवें तांकांय दिली. देवाचे उतर हे तुका क्रिस्ता. 380 आनी 6 वर्सां 386 आनी त्या वर्सा तो आपल्या इश्टा अल्पियूस सांगता बायबल वाचून आसलो. वाचता वाचता ताच्या दोळ्यांतावन दुकां पाजरूंक सुरू जालीं आनी ताका मुखारून वचोंक जालें ना. त्या देखून तो उठलो आनी घरा भायर गेलो. घरच्या गार्डनांत पासयो मारतना एका ल्हानशा भुरग्याचो ताळो ताका आयकता आनी तो ताळो ताका अशें म्हणटा, टेक अप एंड रीड, टेक अप एंड रीड. हातीन घे आनी वास रावय नाका. भुरग्याच्या ह्या ताळ्या मुखांतर पवित्र आत्म्याचो उलो आयकल्लो हो तरणाटो घरा भितर वेता आनी पवित्र पुस्तक उक्तें करता आनी ताका वाचूंक मेळटा ही वळ. पोटार्दपण वा बेबदेपण, कामाचार वा बासकाळपण, झगडी वा मोसोर आमकां नाका. सोम्या जेजू क्रिस्ताकच तुमचें कवच कशें नेसा आनी कुडीच्या बंदोण्यांक दादोशी करची चिंतना ह्या फुडां सोडून सोडा. जेजू क्रिस्ताकच तुमचें झुजा कवच कशें नेसा. रोमाकारांक बरयल्लें पत्र तें सा पावलोन अध्याय 13 वळी 13-14. ताणें त्या उपरांत वाचचें मुखारूंक ना. 30 आनी 2 वर्सां पातकी जिणी जिवन आसल्या ताणें त्याच घडये ताचें जिवीत बदल्लें आनी आज क्रिस्ताक नेसोन इगर्ज मातेन जोडलेलो एक नावार्दीक देवशास्त्री तो जावंक पावलो. क्रिस्ताक नेसलो, पवित्र जालो आनी पवित्र सभेचो एक मुखेल देवशास्त्री तो जावंक पावलो. तोचो 354 इसवेंत उत्तर आफ्रिकांत एका क्रिस्ती आवय आनी एका अक्रिस्ती बापायक जल्मलो अव्रेलियस आगस्टीन सकडांक वळखीचो सागोस्तीन क्रिस्ताक नेसलो, पवित्र जालो. आयच्या ह्या फेस्ताचो विशयीच मोगाळ भवन आनी भयणीनो, ह्या एका व्यक्तीच्या जिणयेच्या बदलावनाक कारण जालो. जेजू बाळकातें बोमगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू बाळकाच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन फाटल्या 9 दिसांनी आमी पापा
फ्रांसिसान बरयल्ल्या गावदेते एत एक्झुल्ताते म्हणजे आधुनिक काळार पवित्रपणाक आपोवणे ह्या एका विश्वपत्राच्या पाठ तळार आमी कशे ह्या संवसारी ह्या वेळा पवित्र जावचें गे म्हणून विविध विशयांचेर नियाळ केलो. पवित्रपण देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें आनी ह्या पवित्रपणाक आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आयकल्ले प्रमाणे आमकां सगळ्यांक आपोवणें मेळ्ळां. पूण तें आपोवणें जारी करचें तें आमकां कशें आनी कसल्यो अडखळी मुखार येतात आनी ते आमी कशें फुड करयेत आनी अशें पवित्रपणाचो कुरो आमी कशें जोडयेत म्हणून फाटल्या 9 दिसांनी आमी नियाळ केलो. आनी ह्या फाटल्या 9 दिसांच्या नियाळाचो कुरो कशें आज क्रिस्ताक नेसया आनी पवित्र जावया म्हणच्या फेस्ताच्या संदेशकाल नियाळ करूंक आमी हांगासर आसा. क्रिस्ताक नेसया आनी पवित्र जावया. भोवन आनी भयणीनो, नेसाण बारीच गरजेचें. मनशाच्या मुळाव्या गरजा पैकी तें एक. पोटाक खाण, रावंक घर आनी न्हेसूंक वस्तू. नेसाण गरजेचें मात्र न्ही, तें मोरजेचें. मोरजेचें म्हणटना त्या नेसिल्ल्या वस्तुरा मुखांतर नेसना मुखांतर एक व्यक्ती आपणाचें व्यक्तित्व जोडून घेता. एक व्यक्ती नेसलेले वस्तूर पळयत आसतना तो कोण आनी कितें म्हूण आमकां सांगूंक जाता. आनी मात्र न्ही मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, विविध संदर्भाक लागून आमी आमचें नेसान बदलिता. घरा एक वस्तूर तर भायर वेतना आनी एक, कामाक वेतना एक मुस्तायकी तर काजाराक वेतना वेगळीच. आनी आज तुमी सक्कडी हांगा बारीच सोबीस दिसतात कित्याक तुमी बरें न्हेसून आयल्यात. कित्याक? बाळोक जेजूचें फेस्त. पळया कशें आमची मुस्तायकी आमचें व्यक्तित्व परगट करता. मात्र न्ही आमकां तें गरजेचें वय. भोवन आनी भयणीनो, आज फेस्ताचो संदेश न्ही आमी नेसच्या कुडीच्या नेसना विशयंत बगार क्रिस्ताकच नेसचे विशयंत नियाळ करूंक उलो दिता. तर क्रिस्ताक नेसचें म्हळ्यार कितें? दोन संगती तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. पयल्यान पयलें आयचो फेस्ताचो संदेश म्हणटा की क्रिस्ताक नेसया. पूण आमकां येदळूच बापान क्रिस्तांतय नेसयला. आमी येदळूच क्रिस्ताक नेसल्या आनी केदळा आमच्या पवित्र स्नाना वरवीं. गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावलो ह्या सवालाक जाप दिवन म्हणटा, पवित्र स्नाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटाक आयिल्लीं तुमी सगळीं क्रिस्ताक नेसल्यान. म्हणटना पवित्र स्नान घेतलेले आमी हर एकले भावार्थी येदळूच क्रिस्ताक आमी नेसोन जाला. पवित्र स्नान मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, देवान आमकां दिल्लें एक वर्तें देणें, फुंक्याचें देणें. आमी कोणी योग्य न्ही आनी देवान आमकां विंसजे म्हणून नातले, पूण ताणें आमचो पयलो मोग केलो आनी त्या देखून ताच्या मोगाचें देणें जावन हें पवित्र स्नान आमकां ताणें फुंक्याक दिलें आनी आमकां ताणें ताची भुरगीं केलीं. फातकी जिविताक मरोन नव्या जिविताक उबारचे तें ताणें आमकां क्रिस्तांतय नेसयलां. पवित्र पुस्तकाच्या पयल्या ग्रंथांत आमी वाचचे प्रमाणे, उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचचे प्रमाणे कशें येवेची आनी आदावची लज काडचे खातीर देवान तांकां सामड्याची वस्त्रां नेसयलें गे, तशेंच आमचें तें आसचें फातकाचें कत काडून उडोवचे खातीर बापान आमकां ताच्या एकल्याच पुता क्रिस्तांतय नेसयलां. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आमी परत्यान क्रिस्ताक नेसूंक जायना. आमी येदळूच क्रिस्ताक नेसल्या आनी बापानच असलें मोलादीक नेसाण आमकां दिल्लें आसा. दुसरी गजाल, आमी क्रिस्ताक नेसल्या देखून आमची आयडेंटिटी आतां क्रिस्ताची. आमी क्रिस्ताक नेसल्या देखून आमची आयडेंटिटी आतां क्रिस्ताची. आमकां हर एकल्याक एक एक आयडेंटिटी कार्ड आसा. आमकां सगळ्यांक आधार कार्ड आसा, वोट घालूंक बेतना वोटर कार्ड आसा, तशेंच सिनियर सिटीजनांक तांचें कार्ड आसा आनी आमी काम करच्या संस्थांत कंपनींत तांचें कार्ड आसा. आमचें कार्ड दाखयत आसतना आमी कळटा हो मनीस हो म्हणून.
आमची आयडेंटिटी ताचे मुखांतर आमकां मेळटा. वय मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, हांव येदळूच क्रिस्ताक नेसलां जाल्यार म्हजी आयडेंटिटी क्रिस्ताची आनी ती आयडेंटिटी तें व्यक्तित्व हांवें सांबाळूंक आसा. आनी अशें सांबाळच्याक आयचें फेस्त आमकां उलो दिता. फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा, जे कितें सत आनी जे कितें मर्यादेचें, निर्मळ नितीचें, मोगापात्र आनी बरें मानपात्र, तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी होगडीक एक फावो जाल्लें तसल्यांचेर तुमचें गमन दवरा. तर क्रिस्ताक नेसलेल्या आमी कशें जिवंक जाय? सांत पावल म्हणटा, जे कितें सत, जे कितें मर्यादेचें, निर्मळ नितीचें, मोगापात्र आनी बरें मनपात्र, तशेंच उत्तम म्हूण लेखचें आनी होगडीक एक फावो जाल्ले तसल्याचेर आमचें गमन आसूंक जाय. क्रिस्त सांगता, जर तुमी जिवन जाल्यार तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी अत्रेगा. क्रिस्ताक नेसल्ली आमी मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, सर्गींच्या वस्तूंक अत्रेगूंक जाय. संवसारी वस्तूंक चड गमन दिनासतना सर्गींच्या वस्तूंक चड गमन दिया. कित्याक आमी ह्या संवसाराक मेल्याव आमची जिणी क्रिस्ताचोवें देवतें लिपोन आसा. सांत पावलो कोलोसेकरांक बरयल्ल्या ह्या पत्रांत आपुरबायेन आमची क्रिस्ताक नेसलेल्या भावार्थ्यांची आयडेंटिटी, जीवनक्रम कशें जावन आसूंक जाय म्हणून उलो दिता. तर मुगाळ भावनो आनी भयणीनो, क्रिस्ताक नेसचें म्हळ्यार क्रिस्ता भशेन वस्तूर घालून भोंवचें न्हय. बगार क्रिस्ताक नेसचें म्हळ्यार क्रिस्ताचें मोन मोजें करचें, क्रिस्ताचें चिंताप मोजें करचें, क्रिस्ताचें नडतें मोजें करचें आनी ह्या संवसाराक आनी एक क्रिस्त हांव जावचें. आनी तेंच जावन आसा पवित्रपण. पवित्रपण, सांतीपण म्हणटाना गुडो दोंगोर सोडचो न्हय, उपास त्याग सॅक्रिफीस दंडोवणी करचें न्हय, ध्यान वरें सावांत सगळो दीस करचो सोय न्हय. पवित्रपण इतलेंच देवाचें चिंताप मोजें करचें, क्रिस्ताची दिश्ट म्हजी दिश्ट जावची, क्रिस्ताचें चिंताप म्हजें जावचें आनी म्हजें नडतें क्रिस्ताचें जावचें. आनी म्हाका पळयल्लो म्हणूंक शकता की आळहो क्रिस्तांव. जर क्रिस्तवांक अंत्योकांत क्रिस्तांव म्हणलें नांव पडलें जाल्यार ह्याच एका कारणा लागून, कित्याक तांची जिणी क्रिस्ता भशेन आसली. भोवनो आनी भयणीनो, ह्या नियाळाच्या सुरवेर हांवें तुमकां एक दृश्टांत दिलें सा आगोस्तिनाचें. पवित्र पुस्तक वाचता आसतना ताका मन परिवर्तन जावंक एक आपोवणें मेळ्ळें. आमकां तसलें एक नाटकी आपोवणें मेळचें ना. वा आमची जिणी बदलावन सांत पावलोची जिणी बदलावन जाल्ले बरी आनीक एक ड्रामॅटीक कन्वर्शन जावचें ना. पूण म्हाका भोवनो आनी भयणीनो, आमचें हर एकलेचें जिवीत सालत्या जिविताच्या संगतींत मन परिवर्तन जावचें तें लिपोन आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें की हांव तुमकां एक नवें काळीज दितां. आमी हर एकल्यांनी हें काळीज ट्रान्सप्लांट करची गरज आसा. जेजूचें काळीज आमचें तें रुतां करूंक आसा. आनी अशें दिसान दीस सोम्याच्या नेसनान आमी नेसल्या, त्या देखून म्हजी आयडेंटिटी क्रिस्ताची आनी हांवें क्रिस्ताक खंयसर वेता थंयसर दाखोवंक आसा. म्हज्या चिंतनान, म्हज्या उलोवण्यांत, म्हज्या नडत्यान दाखोवंक आसा. म्हणचें सत आमच्या जिवितांत आमी सदांच पाळ्ळें जाल्यार मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमी क्रिस्ताक नेसल्या म्हणचें सत सार्थक जाता. मात्र न्ही, आमी पवित्रपणाच्या वाटेन सोलोवंक आमकां फावो जाता. आमी सोलोवंक शकतले. आज बाळोक जेजूची वार्षिक फेस्त मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आनी आमी सकड बाळोक जेजूचे भक्तीक आनी बाळोक जेजू विशयंत पवित्र पुस्तकान एक सांगलेलें उतर आसा. हो जेजू प्रायेन आनी जाणवायेन वाडलो. जेजू प्रायेन आनी जाणवायेन वाडलो. जेजू देवाचो पूत, ताका एकच जल्मले बरीच व्हडलो मनीस जावन एकच पोटी ताका मिसांव सुरू करी येता आसलें ना. कशें एक बाळ जल्मता सावकास वाडटा, तशेंच जेजू आमचे मदें जल्मलो. आमी वाडचे बरीच तोय वाडलो. म्हणटना मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, पवित्रपणाचें जिवीत न्हय एका दिसाचें, न्हय 9 दिसाच्या नोवेनाचें, एका म्हयन्याचें, एका वर्साचें. तें जिवीत भर आमी जियोंक आसा. कशें जेजू प्रायेन आनी जाणवायेन वाडलो, तशें आमी सावकास दिसान दीस एक एकच मेट काडून पवित्र जावंक आसा.
जेजू आमी नेसल्या म्हणजे सत आमच्या मोतीन दवरया आनी अशें हरी एका दिसा हरी एका घडये सवकास पवित्रपणान आमी चलया आनी अशें क्रिस्ताक आमी नेसलेली म्हणजे सत दाखोवन दिवया. तोच बाळूक जेजू आमकां ताच्या कृपेन बरो. आमेन. क्रिस्ताक नेसून पवित्रपण आपणावचो नियाळ आमी केलो आसता आमी हर एकल्यांनी क्रिस्ताच्या पवित्रपणांत वांटेली जावच्याक सोम्याची कृपा सांगातास ह्या परबेचे सर्व इरादे घेवन आतां आमची प्रार्थना सर्गींच्या बापाक आमी भेटोवन दिवया. आमचेच बसोत आमच्या मोगाच्या मनशां बसोत पवित्र सभे बसोत समाजे बसोत आनी स लोकां बसोत आमची प्रार्थना गरजो सर्गींच्या बापा मुखार आतां आमी दवरया. तुमची जबाब बाळक जेजू मुखांतर बापा आमचेर बेसावंक घाल. पदवेदार बापा तुवें विंचून काडलेल्या पापा फ्रांसीस गवळी बाप आनी आत्मीक वडिलांक तुजे थंय उबारता. मनीस जाल्ल्या तुजें मनशापण तांणी खऱ्यान नेसोंक आनी सर लोकांक मोगान जतनायेन सांबाळूंक आत्म्यान तांकां बळवंत कर म्हूण मागता. विविध जाती खातीरचो लोक सांगता जियोवच्या आमच्या देशाक तुजे थंय उबारता. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी जबाबदारेच्या हुद्द्यार आसलेल्यांनी देशाचे उदरगतेक पुरक योजना मानून हाडूंक आनी सर लोकांक सांगता चलोवच्या मुखेल्यांक एलिसावांत लोकांन विंचून काडूंक मना उजवाडाय आनी तुजे कृपेचें बळ आमकां दी म्हूण मागता. कुटुंबा जिविताक वेंग मारिल्ल्या समेस्त आमच्या क्रिस्ती भावंडां पासत तुका दिनवासता. कुटुंबांत क्रिस्ताक पयलें स्थान दिवन संस्काराद्वारे क्रिस्ताक नेसोन उर्बेस्त कुटुंबा जिवीत रुता करचे वाटेर तांकां थिरासान संतोष आनी समाधान लाभय म्हूण मागता. बाळक जेजू मुखार आमचे बेसांव घाल. तूं सर देण्यांचो दातार एकामेका हाताक हात दिवन बाळक जेजूक मान करूंक आदार लाभयल्ल्या समेस्त दाणींक हितचिंतकांक स्वयंसेवकांक आनी वेगवेगळ्या रितीन सेवा आदार दिल्ल्या समेस्त उदार मनाच्या भावा भयणीचो त्याग आनी सेवा मानून घे आनी तांच्या योजनांचेर आनी वावराचेर आशिर्वाद घाल. त्या वरवीं सदां निततांनी तुका लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक फावो कर म्हूण मागता. आयच्या दिसा इतल्या व्हड संख्यान तुज्या पुताच्या बाळपणाक मान दिवंक जमल्या समेस्त भवार्थी लोकांक तुजे थंय उबारता. सर पिडेस्तांनी तुजे थंय सवकासाय जोडूंक सर भुरग्यांनी कृपेचें जिवीत जियोंक युवा जनांनी उर्बेस्त जावन जिवीत फुड करूंक तुजो सांगात आनी मार्गदर्शन लाभय म्हूण मागता. थोडो वेळ मौनपणी आमच्या खासगी गरजां खातीर आतां आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा ही आमची प्रार्थना तूं मानून घे म्हण तुजे लागीं आमी मागता. सांगातास आमच्या काळजाच्या जायत्या अत्रेक तुजे मुखार आमी हाडटा. ह्या बाळूक जेजूच्या पुणशेताच्या महापर्बे संदर्भी तुज्या पुताक नेसोन पवित्रपण आपणावच्याक तुवें आमकां संदेश दिलाय आसता. तुज्या पुताच्या शिकवणे प्रमाणे एक बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक आम्हा समेस्तांक कृपा आनी आदार लाभय. आतां आमी उसारल्लीं आनी उसारूंक नातल्लीं सर आमची मागणी बापा तूं दयेन मानून घे. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. वेदी भोंवती बापा सर्व एकठांय जाल्या कानी घेवन आयल्या गोवा उंडो ताका रोस ओपून दिता आमकां समर्पिता. वेदी भोंवती बापा सर्व एकठांय जाल्या काणीको घेवन आयल्या
म्हज्या बाबा भयणीनो आमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें उदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी आमी तुका दिनवासता जाल्यार हें तुजें आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्गानी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पोर सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गीत तुका जय. सर्गीत तुका जय. सर्गीत तुका जय. सर्गीत तुका जय. सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय. सर्गीत तुका जय. सर्गीत तुका जय. सर्गीत तुका जय. सर्गीत तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पोवची. तेचपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुड परगटुया. जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता
आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेर आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तरलेला तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पाऊल आमच्या गवळी बापा आनी सगळा यासाकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत अंतरल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे मे संगती भगवन जुजे तिचो निश्कळवंत पोती भगवन धर्मदुतांनी सर्व खळे दुखां मानवल्यांत ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगात तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदाराची आज्ञा मनांदन ताणें शिकयिल्लें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवो शानात्रेक तेनाक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें आमकां वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाबल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ಪರಮಪ್ರಸಾದವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. मगाच्यानो गवळी कारणा लागून सगळ्यांनी ख्रिस्त प्रसाद जिबेर घेवचे आणि घेवच्या पयलें सगळ्यांनी आमेन म्हणून म्हणचे. तुका हांव केला कुरपे जरी हांव ताणेला स्वादीक एक बोटा काशेला देण्यान तुझ्या दादोसाला. देण्यान तुझ्या
जेजू तू ये काळजान म्हज्या घे म्हाका तू घे गोपान तुज्या ये जेजू तू ये काळजादार मुझे उगडला येण्याक तुझ्या राखून रावला काळोख निवाच्याक अत्रेगला मोगा किरण ताचेर पांगला काळजादार मुझे उगडला येण्याक तुझ्या राखून रावला काळोख निवाच्याक अत्रेगला मोगा किरण ताचेर पांगला ये जेजू तू ये काळजान म्हज्या घे म्हाका तू घे गोपान तुज्या ये जेजू तू ये काळजान म्हज्या घे म्हाका तू घे गोपान तुज्या जेजू तुका अंबुखेला कुरपेक जरी हांव ताणेला स्वादीक एक वोटाक आशेला देण्यान तुज्या दादोसाला जेजू तुका हांव भुकेला कुरपे जरी हांव ताणेला स्वादीक एक वोटाक आशेला देण्यान तुज्या दादोसाला जेजू तू ये प्रार्थुया. प्रितेवन बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडचे म्हण तुवें येवचेलें.
हे तुझे मोगाचे येवजणे पसोतो दिनवासने सो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नावांत आटापलेली तुझी सोडवण सगळ्या मनशांक फावय म्हण आमी मागता. जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियेवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सरकार तुका सासणाक वाकणूक आमकां फावय म्हण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दायकन बसात. मोगचनो क्रिस्ताक नेसया पवित्र जावया म्हणलो संदेश घेवन बाळूजीची वार्षिक परब 2019 आमी संभ्रमून आसा. पयल्या सुवातेर तुमकां सुमेजता बाळूजीच्या भक्तिकांक ह्या फेस्ताचे शुभाशय पठयता. हॅपी फेस्ट. वगचनो आयचे दिसा आमी बाळूक जेजूची भक्तिकां सांगता मेळोन बाळका जेजून फाव केल्ल्या उपकारांक अर्घां दिवन ही वार्षिक परब संभ्रमता. आयचे दिसा आमी सक्कट भक्तिकां एकामेका पासून मागता. हो भक्तिकांचो दीस जावन आसा. ह्या सकाळींच्या वेळार ह्या फेस्ताचे सगळ्या संभ्रमाचे पयले मीस जावन आसले हें आनी हे मिसाचें बलिदान भेटयलां आमचे दिएसीचे विगार जेराल भोवमानादीक मोन्सिंजोर मॅक्सिम नोरोन्ना सोमेस्तांच्या नांवी तांचो आमी उपकार भोवता. ह्या फेस्ताक बावटोबान सुरवात दिली तांणीच आनी सांगताच आयच्या दिसा ह्या फेस्तांच्या मिसाकी हे मिसाचे प्रधान याजक जावन तांणी सुरवात दिल्या. सोमेस्तांच्या नांवी तांचो आमी उपकार भोवता. जेजू बाळकाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. सांगताच जेजू बाळकाची आशिर्वादां आमच्या आख्खे दिएसीसीचेर सदांच आसून दी. दिएसीसीक मुखेलपण दिवच्या गवळी बापांक सर्व याजकांक धर्मिकांक देशच्या सगळ्या देव प्रजेक तस्सू बाळू जेजू राखून व्हरून दी सांबाळून व्हरून दी आपल्या आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून आमचे मागणे जावन आसा. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आयच्या संदेशा वयर भोव अपुर्बायेचो नियाळ दिला. मानदेक बाब स्टीवन पेरेरा आमचेच कर्नेत याजक प्रस्तुत बेंगलोरांत आपली सेवा ते दिवन आसात. सोमेस्तांच्या नांवी तांचोय आमी उपकार भोवता. देव बरें करूं म्हणटा. साप भेटोवणी केल्ल्या याजकांक आमचे दिनवास. ह्या मिसाच्या बलिदानाक भोव अपुर्बायेन गायन केलां. मानेस्त सायमन रोड्रिगस आमच्या पुणशेताचे क्वायर मेस्त्री तांच्या मुखेलपणाखाल हांगासर ब्रेस्तराचे गायन करून घेवच्या संद्यांनी तांकां सोमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. मोगचनो ही परब बऱ्या तरेन ही परब बऱ्या तरेन आचरण करी जाल्यार जायत्यांनी सहकार दिला, दान दिला, आदार दिला, मागण्याचो आदार दिला, सांगताच हांगासर सेवा दिल्या. तांकां सोमेस्तांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. जेजू बाळकाची आशिर्वादां तांचेर आमी मागता. आनी फुडले मीस 7 वरांचेर इंग्लीश भाशेन आसतले. उबी रावया. बाळू जेजून फाव केल्ल्या सर उपकारांक आमी ताका अर्घां दिवन मागया. हे भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दये केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्घां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो कागोळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रस्तार आनी सांबाळणार. आमची सगळे पाती आनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजपांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजे कळणांतली दैवीक मजा जोडून दी. स स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूक. आमेन. मिसाचो आशिर्वाद. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. विणे संसार ना कोण आमकां जिये वाटेर आमचो हात सोड नाका. वरून पांयां आमकां सर्गा सुका. तूं आमचो राय जेजू तूं आमकां जाय. तूं आमचो राखणो तूं सर्वस्कार. उर्बेवंत कर जेजू दी तूं घटाय. सुवातेक आमी दिवच्या गवाय. तूं आमचो राय
आमकां जाय तूं आमचो राखणो तूं सर्वस्ताय उर्बेवंत कर जेजू दी तूं घटाय सुवातेक आमी दिवच्या गवाय पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिवं आमकां बघेन कुसाचे कुर्बेन योरम आमच्या देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नवी आमेन मिसाच्यो कंतारांच्यो करतिल्यो 3 सदस्य दोबारा वा स्वयंसेवका लागीं त्यो दिया विनंती ब्लॉक वॉलंटियर स्वयंसेवकांनी करतिल्यो